मोगाच्या भावांनो आणि बहिणींनो, पेद्रोच्या घरा भेट दिल्लो जेजू ह्या घडये आयला आमचे समोर आम्हा हर एकल्यांक भेट दिवच्याक आमकां मेळच्याक पेद्रोच्या ससुमाईंक गूण केल्लो जेजू ह्या घडये आमचे सवे आमचे मोदे हांगसर आसा. जशें पेद्रोच्या ससुमाईंक ताणें गूण केलो तशें आम्हा हर एकल्यांकी तो गूण करूंक आश येता. ह्या आमच्या देवाक आमच्या सडवणदाराक आमी आमचो मान बागोवया. आमचो भावार्थ आमी ताचे थंय खंचोवया. आमची दिश्ट आमी ताचेर घालया.
ह्या पवित्र सक्रामेंतांत उंड्या मुखार उंड्या रुपार आसच्या जेजूचेर आमची नदर आमी घालया. तापाक फरमायलें आनी ताप तिजे तावन सुटोवन ती सर्व गूण जाली. तर सोमयांच्या उतरान बोळ आसा, सोमयांच्या नांवान बोळ आसा. ताच्या नांवान थंय आमी बवार्थ कंसोवया. ताच्या नांवान आमी मागया. आमची पिडा गूण करूंक आमकां आपडूंक. सर्व पिडेस्त भावा भयणींक सर्व लोकांनी ताचे समोर हाडल्या वेळार तांच्या हर एकल्याचेर तो आपलो पवित्र हात दवरता आनी ती सर्व गूण जातात. ताचें एकच एक उतर पुरो. ताचें एकच एक स्पर्श आमकां पुरो. आमकां गूण करूंक, आमकां बरें करूंक. तसलो बळवंत देव आतां ह्या घडये आमचे थंय आसा. आमचो आमी मान बागोवया. ताका आमी आराधन करया. मोगळा देवा, हा कितली अगाध तुजी संपत, कितली निगोड तुजी जणवाई आनी समजणी. कोण आटापीत तुजी फैसला, कोण पारके तुजो वांटो. सर्व वस्तू तुजे तावन आरंभ जातात. तुजे मारिफात आनी तुजे खातीर शेवट जोडटात. देखून तुका जावं महिमा सदां सर्वदा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमचो देव जावन आसा महान, आरंभ आनी अंत्य, सर्व पदवेदार, सर्व जाणार, सर्व दयाळ, सर्व मोवाळ, सर्व काकुळदार. मोगाळ देव आमचो. ससनांच्या ससनांक तो आमचो मोग करता. ताच्या मोगाक अंत्य ना, ताच्या मोगाक तड ना, ताच्या मोगाक गड ना. ताचो मोग अपरिमीत जावन आसा. ताचो मोग ससनांक बाळता. तर ह्या घडये आमी ताचे संगी आसाव. आमी जेजू लागीं संगया. सोमया एकच एक उतर आनी तुज्या उतरान हांव बरो जातलो. तुज्या उतरान हांव बरी जातलें. तुज्या उतरान सर्व म्हजे कश्ट पयस जातले. सर्व म्हज्या समस्यांक परिहार मेळटले. सोमया तुजें एकच एक उतर. त्या उतरा मारिफात तूं जें कितें तूं फरमायताय तें सर्व घडता. तर ह्या घडये आमी सोमयांचें उतराक आमी आमचो मान बागोवया. ताच्या उतराचेर आमी भरवसो खंचोवया, विश्वास आमी खंचोवया. आनी जेजू लागीं सांगया, आपोड म्हाका जेजू. तुज्या मोगाळ त्या कुरपेच्या हातांनी तूं म्हजे तकलेर हात दवर न्हू आनी हांव खंडीत गूण जातलो, गूण जातलीं म्हणलो भावार्थ ह्या घडये आमचो जावं. किर्तनगार म्हणटा, तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर फांकये आनी आमकां सडवण मेळटली. हे देवाचें उतर ह्या घडये आमी आमचें करून घेवया. आनी किर्तनगारान मागल्या प्रमाणे आमी त्याच भावार्थान आनी बरोवशान त्याच उतरा प्रकार आमी मागया. सोमया तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर फांकये आनी आमकां सडवण मेळटली. सर्व आमी सांगया,
तुझ्या मुखामळाचो परजळ आमचेर फांकये तुझ्या मुखामळाचो परजळ आमचेर फांकय आनी आमकां सडवण मेळटली सोम्या तुझ्या मुखामळाचो परजळ आमचेर फांकये सोम्या तुझ्या मुखामळाचो परजळ आमचेर फांकय आनी आमकां सडवण मेळटली आमकां सडवण मेळटली सोम्या तुझ्या मुखामळाचो परजळ आमचेर फांकये सोम्या तुझ्या मुखामळाचो परजळ आमचेर फांकय आनी आमकां सडवण मेळटली आमकां सडवण मेळटली सोम्या तुझ्या मुखामळाचो परजळ आमचेर फांकये सोम्या तुझ्या मुखामळाचो परजळ आमचेर फांकय आनी आमी गूण जातल्याव आनी आमी गूण जातल्या सोम्या तुझ्या मुखामळाचो परजळ आमचेर फांकये सोम्या तुझ्या मुखामळाचो परजळ आमचेर फांकय आनी आमी सर्व गूण जातल्याव सोम्या तुझ्या मुखामळाचो परजळ आमचेर फांकये तुझ्या मुखामळाचो परजळ आमचेर फांकय आनी आमी सर्व गूण जातल्याव आमी सर्व गूण जातल्या Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आपण जेजू म्हाका आपण आमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं केलाय गुण कर जेजू म्हाका गुण कर सगळी पिडा शिडा मोजी तूं निवार आपण जेजू म्हाका आपण आमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं केलाय गुण कर जेजू म्हाका गुण कर सगळी पिडा शिडा मोजी तूं निवार फाकी स्त्रियेन तुका पावडताना पडले कश्टाल्यांक तुवें बरें केलें पावडतान हांव तुका सोम्या आजा पडटा पांयां तळा तुज्या सरपडटा सोम्या जेजू ताळ्याक म्हज्या कांदी सोम्या जेजू मागण्याक मान तूं दी कुर्बेची जर जिणेन म्हज्या सोमिया सदांच वाडोवन दी कुर्बेची जर जिणेन म्हज्या सोमिया सदांच वाडोवन दी आपण जेजू म्हाका आपण आमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं केलाय गुण कर जेजू म्हाका गुण कर सगळी पिडा शिडा मोजी तूं निवार सर्ग संसाराचो धनी तूं जावन आसाय सर्गीत हांव धाड आमचे देणी फाटलाव करूंक तुजो सदांच कालकेपणी बेसावानी कर म्हजी जिणी सोमिया जेजू ताळ्याक म्हज्या कांदी दुनिया
सोनिवा सगळी पीडा शिडा मोजी तोनिवा तुझ्या मुखामळाचा परजळ आमचेर फकय सुमिया आणि आम्ही सर्व घेऊन जपलो तुझ्या मुखामळाचा परजळ आमचेर फकय सुमिया आणि आम्ही सर्व घेऊन जपले तुझ्या मुखामळाचा परजळ आमचेर फकय सुमिया आणि आम्ही सर्व घेऊन जपले Praise the Lord, hallelujah, 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 Jesus, 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 Jesus. ह्या घडये जेजून केल्या सर्व सर्यांचो आमी उगडासा खडया आनी भावार्थान आमी बरया आनी जेन्ना आमी पवित्र पुस्तकांत असले ते दाखले आमच्या मतीक आमी हाडताव आनी जेजू थंय आमी मागताव तवळ जेजू आमकांय गूण करतलो आमकांय सर्व पथकांतले निवारतलो सर्व कश्ट पिडा शिडा सर्व आमचे तावनो तो पयस करतलो तर ह्या घडये आमी जेजून केल्ली ती असरिया आमी नियाळत आसतना ती उगडासाक आमी हाडटा आसतना तुमची जबाब जावं अर्गानी होगळाप तुका जेजू अर्गानी होगळाप तुका जेजू जेजू तुवें दोगा कोड्यांचे दोळे उक्ते केले अर्गानी होगळाप तुका जेजू जेजू तुवें देंवसार लागले एका मोन्यांक उलयशें केलें अर्गानी होगळाप तुका जेजू जेजू कानागार स्त्रियेचो देंवसार लागून वळवळच्या दुवेक तुवें गूण केलें अर्गानी होगळाप तुका जेजू जेजू फळ दिनातलो अंजुराचो रूख सुकून वसाचो केलोय अर्गानी होगळाप तुका जेजू जेजू शतपदीच्या आरमारल्या साकराक तुवें गूण केलें अर्गानी होगळाप तुका जेजू जेजू मोनो आनी कुरडो जावन आसलेल्या तावन देंवसार धांवडयलोय अर्गानी होगळाप तुका जेजू जेजू पेद्रूच्या ससुमायक तुवें गूण केली अर्गानी होगळाप तुका जेजू जेजू उंचांबळ दर्याक शांत केलोय अर्गानी होगळाप तुका जेजू जेजू सैन्य म्हणल्या असंख्यात देंवसारांक तुवें भायर घालोय अर्गानी होगळाप तुका जेजू जेजू तुवें गलिलेच्या कोडकारांक नितळ केलोय अर्गानी होगळाप तुका जेजू जेजू जायराच्या दुवेक तुवें जिवंत केलें अर्गानी होगळाप तुका जेजू जेजू रक्तस्रावाच्या स्त्रियेक तुवें गूण केलें अर्गानी होगळाप तुका जेजू जेजू आरमलेल्याक तुवें गूण केलें अर्गानी होगळाप तुका जेजू जेजू आकुडलेल्या हाताच्याक तुवें गूण केलें अर्गानी होगळाप तुका जेजू जेजू मौलगेच्या पिडेकाराक तुवें गूण केलें अर्गानी होगळाप तुका जेजू जेजू जेरिकोच्या कुरड्याक तुवें दिश्ट दिलें अर्गानी होगळाप तुका जेजू जेजू गलिलेच्या दर्याचेर तूं चल्लोय अर्गानी होगळाप तुका जेजू जेजू 5000 लोकांक 5 उंड्यांनी आनी 2 मासल्यांनी तुवें वाडलें अर्गानी होगळाप तुका जेजू जेजू बेऱ्यांचे कान आनी मोन्यांची तोंडान तुवें उगडलें अर्गानी होगळाप तुका जेजू जेजू बेसायदांत कुरड्याक तुवें दिश्ट दिलें अर्गानी होगळाप तुका जेजू जेजू सिनेगोगांतल्या मनशाच्या आंगार आसलें खोटें स्पिरीट तुवें धांवडायलें अर्गानी होगळाप तुका जेजू जेजू तुज्या उतरां निमते शिसांनी रास रास मासली धरली अर्गानी होगळाप तुका जेजू जेजू तुवें सबारांची पिडा शिडा गूण केले आनी खोट्या स्पिरितांक तांचे तावन
धांवडायली अर्गानी उगलाप तुका जेजू जेजू नायन गांवच्या विधवेच्या पुताक तुवें मेल्ल्यांतलो उठयलोय अर्गानी उगलाप तुका जेजू जेजू नाल्कुदेच्या पिडेगराक तुवें गूण केलें अर्गानी उगलाप तुका जेजू जेजू दुष्ट शक्ती निमती कश्टांच्या स्त्रियेक तुवें सुटका दिली अर्गानी उगलाप तुका जेजू जेजू 10 जण कडकरांक तुवें नितळ केलें अर्गानी उगलाप तुका जेजू जेजू मसलेच्या तोंडांतलें नाणें काडून तुवें वंतेक दिलें अर्गानी उगलाप तुका जेजू जेजू मालकाचो कातरलेलो कान आपडून बरो केलोय अर्गानी उगलाप तुका जेजू जेजू तुवें उदक आसलें वायन केलें अर्गानी उगलाप तुका जेजू जेजू सरदाराच्या पुताक तुवें गूण केलोय अर्गानी उगलाप तुका जेजू जेजू आरीच्या पिडेन वळवळून आसलेल्याक तुवें गूण केलें अर्गानी उगलाप तुका जेजू जेजू जल्मान कुर्डो जावन आसलेल्याक तुवें गूण केलें अर्गानी उगलाप तुका जेजू जेजू लाजराक मेल्ल्यांतलो तुवें जिवंत उठयलोय अर्गानी उगलाप तुका जेजू जेजू तुवें म्हाका गूण केलाय अर्गानी उगलाप तुका जेजू जेजू जे कोणा पासून हांव मागोन आसा तांकां तुवें आपडलाय आनी गूण केलाय अर्गानी उगलाप तुका जेजू जेजू आमच्या कुटुंबांत आसच्या पिडेस्त आमच्या भावा भयणींक तुवें आपडलाय आनी गूण केलाय अर्गानी उगलाप तुका जेजू जेजू कॅन्सर पिडेन तावन वळवळोन आसच्यांक सर्वांक तुवें आपडलाय आनी गूण केलाय अर्गानी उगलाप तुका जेजू आस्पत्रेंत आसच्या सर्व पिडेस्तांक तुवें आपडलाय आनी गूण केलाय अर्गानी उगलाप तुका जेजू Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 तर मगच्या भावानो आनी भयणीनो देवान आमचेर दिश्ट घाला ताची काकुळतेची दिश्ट ताच्या मुखामळाचो परजळ ताणें आमचेर फंकायला ताणें आमची सडवण केला ताणें आमकां गूण केला तर ह्या घडये भावार्थान बरोवन आमचें जिवीतच आमी सोम्यांक समर्पण दिवया जेन्ना पेद्रूच्या ससूमायक जेजून गूण केलें तवळ ती सटकन उठली आनी जेजूची सेवा ती करूंक लागली संपूर्णपणी तिचें जिवीतच जेजूक तिणें समर्पण दिलें तर आमी ह्या घडये आमचें जिवीत आमचें कुटुंब आमचीं भुरगीं बाळां सर आमची खंत बेजारायी सर आमची पिडा शिडा सर्व आमच्या पिडेस्त भावा भयणींक जेजूक समर्पण दिवया आनी जेजूची सेवा करूंक आमी बरो निचेव करया आमचें जिवीतच आमी समर्पण दिवन हें गीत आमी गावया
आमचे संगीत आसाय सुखा दुखान तू संगी आसाय जेजू दिवं तुझी ससाय आमकां दिवं तुझी एकसूर कोणात आमी आसतना मोगा सांगा तू गिताय जेजू मोना तोडीक आमी पावतना सासांची वीट लाभयताय जेजू सासांची वीट लाभयताय जेजू आमचे संगीत आसाय सुखा दुखान तू संगी आसाय जेजू दिवं तुझी ससाय आमकां दिवं तुझी ससाय जेजू दिवं तुझी ससाय आमकां दिवं तुझी आमचो देव आमचे संगी आसा आमचो जेजू देव इम्मानुएल आमचे संगी आसा आमकां तो संगात दिता आमच्या सर्व कश्टां दुखांत तो आमचे थंय आसा आमच्या एकसूरपणांत तो आमचे संगी आसा आमच्या सर्व समस्यांत खंत बेजारायेंत तो आमचे संगी आसा ताणेंच आमकां बसयला हांव तुमचे थंय सदांच आसतलो तर ह्या बसवणेचेर आमी थीर भावार्थ दवरून विश्वास कंसोवन ताचे आशिर्वाद आतां ह्या घडये आमी मागया देवा विचित्र सक्रमेंता खाल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिसरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर
जो जियताय आनी रास करताय ससनांच्या ससना Sampiyo amapaso विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसण्याक आमी फसवचे खातीर देवा तुवें कापुचीन याजक सांपाद्रे पियोक तुज्या पुता जेजूच्या कश्टांनी एक विशिश्ट तरान वांटेली जावचें वर्तें भाग फावो केलें ताचे मिनतीन कितें हांव अत्रेगोन मागतां ही कृपा दया कर आनी चड जावन जेजूच्या मरणांत एक जावन जियोवची आनी ताच्या जिवंतपणाच्या महिमेवन पावची कृपा तूं आमकां फावो कर महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक सदां सर्वदा आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक सदां सर्वदा आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक सदां सर्वदा आमेन ह्या घडये सर्व आमच्या त्या सवा खातीर आमी मागया जे कितें आमच्या काळजाच्या गुणांत आशा ते आशा अत्रेग सांपाद्रे पियोच्या पांय तळा दवरया जेजू लागीं विनंती कर आमच्या सर्व गरजां पावोवन दी हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय मागा आनी तुमी घेतल्यात सदां आनी तुमकां मेळटलें बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें आपले हांव बडयतां सोदतां आनी मागतां आनी तें म्हाका मेळचें कर आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवंक तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां
तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे घुसचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशा आदी तशा आतां सदां सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुझेर हांव पत्यता. ह्या घडये आमी उगडास कडया जे कोणी आमचे लागीं मागोवंक विचारला ते सर्वांचो आमी उगडास कडया तांचे पासून विनंती करया. सांपाद्रे पियो लागीं आमी विनंती करया तांच्या गरजांक पावोवंक तांचे पासून जेजू लागीं विनंती करन जायचे सर्व तांकां फावो जावंक. हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सतत हांव तुमकां सांगता म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सर्गींचो बाप तुमकां दितलो. आपले बापा कडेन तुजे नांवे मागता ते म्हाका फावो कर. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवंक तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशा आदी तशा आतां सदां सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुजेर हांव पत्यता. ह्या घडये सर्व पापसाहेबाच्या येराद्या पासत पवित्र सभे पासत आमी पाद्रे पियो लागीं विनंती करया जेजू लागीं मागोवन धाडोवंक पवित्र सभेक सुरक्षीत सांबाळूंक. मागीर आमी सर्व पवित्र सभेच्या मणेरां पासत सर्व लायकां पासत सर्व धार्मिकां पासत हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सतत हांव तुमकां सांगता सर्ग आनी संवसार सरात पूण म्हजी उतरां सराची नात. आतां हांवें मागचें तें म्हाका लागतलें म्हूण खंडीत भरवसो म्हाका आसा. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवंक तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे घुसचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशा आदी तशा आतां सदां सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुजेर हांव पत्यता. आमकां आमी समर्पण दिवन जेजूच्या पवित्र काळजाक आमी पाद्रे पियो संगी समर्पण दिवया. आमी आमच्या कुटुंबांच्या सर्व संध्यांक समर्पण दिवया. हो सगळो संवसार आमी समर्पण दिवया. हे जेजूच्या भोव पवित्र काळजाक कश्टांतल्यान दया दाखय नासतना रावचें तुका साध्य. आमचे निर्भागी पातक्यांचे तुजी काकूळ दाखय. तुजी आनी आमची मोवाळ आवय मरियेच्या दुखेस्त आनी दुलोभी काळजा मरिफात आमी तुजे लागीं मागची ही कृपा तूं आमकां लाबय. नमान रणये काकुतीचे माये नमान आमच्या जिवा अमृत आनी भरोशा तुका आमी उलो मारता आनी प्रदेशी वेळची कळका ह्या दुखाच्या कणांत आसता अस्कार उस्कार सोन आमी तुका रुदान करता. तर तूं आमचे शिकाय तुजे काकुतीचे दोळे आमचे वयर परती आनी ह्या प्रदेशा उपरांत तुजे खुशीचे सदैव आमकां दाखय. ए दयाळी ए मोगाळी ए दुलोभी आमकां रे मरिये
सांजोजे जेजूच्या पोसक्या बापा आमा पासत विनंती कर सांपियो कलदीन सांपियो आमा पासत विनंती कर सांपियो देवाच्या मोगान पेटलेल्या आमा पासत विनंती कर सांपियो आवय बापायक खालतो जावन जियेल्या आमा पासत विनंती कर सांपियो कष्टांवरान तिरसन सांभाळलेल्या आमा पासत विनंती कर सांपियो फ्रांसिसाच्या पाटलाव दरा आमा पासत विनंती कर सांपियो कपचीन वर्दीच्या अलंकारा आमा पासत विनंती कर सांपियो सुम्यांच्या पाशवांच्या गयाने नेटयलेल्या आमा पासत विनंती कर सांपियो युक्रिस्तते भक्तीन भरलेल्या आमा पासत विनंती सांपियो कुमसरच्या सक्रामेंता मुखांतर बापाची काकुळत दाखयल्या आमा पासत विनंती कर सांपियो विधेयपणाच्या आदर्श आमा पासत विनंती सांपियो मागण्यात तिरसन सांभाळलेल्या आमा पासत विनंती सांपियो तुझ्या शांतीपणांत खालतो जाल्ल्या आमा पासत विनंती सांपियो सर्व याजकांक आदर्श जाल्ल्या आमा पासत विनंती सांपियो आत्म्याच्या बचाव्या खातीर वावरल्या आमा पासत विनंती सांपियो पिडेस्तांक भलायकेच्या दायजा आमा पासत विनंती सांपियो गरजेवंतांक तक्षण पावच्या आमा पासत विनंती सांपियो तुका उलो मारतल्यांच्या बरवोशा आमा पासत विनंती सांपियो आमा समेसांच्या आदारा आमा पासत विनंती सांपियो आमा पासो विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी पाव जावचे खातीर प्रार्थुया ये देवा तुझ्या सेवका सांपियोक समर्पित जिनियंक आपोणे दिवन विविध कृपे देण्याने भरलोय आणि भाग्यवंत फ्रांसीस आसीच्या शेतांत क्रिस्ताचो याजक जावन मागलोय ताच्या मागण्या आनी पुण्या वरवीं आमी आमकां फावो जाल्ल्या अभ्यासांत तिरसणेन रावून क्रिस्ताक साक्षीदार जावन जियोंक आमकां तुजे कृपे देण्यानी भर म्हणून आमी मागतां क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमेन सर्वेश्वर तुमकां आशिर्वाद दिव आनी तुमकां सांबाळो आमेन सर्वेश्वर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांको आनी तुमची दया करो आमेन सर्वेश्वर तुमी सांपियोचेर दवरली भक्त मानून घेव आनी तुमची मागणी फळादीक करो आमेन आनी सर्पदेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद मिसाक ते सवाय हे परी आसा तर आमी सांदिता सांदानांच्या मनाक आनी बाळोक जेजूच्या मनाक हेनरिया पेरेरा देवादीन जाल्ल्या एस दिकोस्ता पासो मिसिता जसिंता पेरेरा देवादीन जाल्ल्या मोनिका डेलिमा पासो मिसिता पल मॅनेजर्स वैयक्तीक गरजां पासो पाद्र पियोच्या मनाक मिसिता क्लेटा प्रभू फेर्नांडीस अर्गामी सांदिता जस्विन मस्करेनस अर्गामी सांदिता सांपियोच्या मनाक फ्लावी डिकोस्टा पुताक विजा मेळचे खातीर सांपियोक अर्गामी सांदिता लिना नरोना कुटुंबाच्या आल्मा पासोत आनी तशेंच वैयक्तीक गरजां पासोत विजा प्रोसेस जावचे पासोत मिसिता जॉन प्रमिळा आनी तशेंच आयच्या दिसा आमकां वोंडो दान जावन दिल्ल्या जसिंता आनी तिच्या कुटुंबा पासोत ह्या मिसा वेळी आमी प्रत्येक जावन मागताव ह्या तेसावां संगी आमच्या कसकी तेसावां खातीर मागोवंक ह्या मिसा वेळी आमी उगडास दवरया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो.
क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भवनो आनी भयणीनो आज पवित्र सभा भगवंत ग्रेगरीचें फेस्त आचरण करता. ताच्या सर्व शिकवण्यांक ताणें दिल्ल्या सर्व बऱ्या देखीक देवाक आमी अर्गां पटोवन ताचे बरी आमी जावंक आमी जेजू लागीं आमी मागया. सर्व आमची ते सभा आनी मागणी आमी सोम्या थंय उबारन आमच्या गरजां खातीर आमी मागता आसतना आमी आमचे पसोत सगळ्या संवसारा पसोत आमी सविळार आमी प्रत्येक जावन मागया. आनी देवाची दया काकूळत आमी मागया. आमी आदारलीं सर्व पदकां आमी वळखून घेवन आमी संगता म्हणया. हांव पदकी सरपदरा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या विसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पदकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो घोर अपराध. ह्या पसत बगैन सदां संकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या श्रेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपददार देव आमची काकुळट करो आनी आमची पदकां भोगसून आमकां ससनांच्या जिविता पावो. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुज्या परचेक बऱ्याक पडटा तें सगळें तूं तिका कणवळायेन दिताय आनी मोगान तिका चलोवन व्हरताय. भगवंत ग्रेगो श्रेश्ठ गवळ्याचे विनवणेन तुवें नेमलेल्या पवित्र सभेच्या वडिलांक आपली जबाबदारी पाळोवंक तुजो जणवायचो आत्मो दी. हे परितीचे क्रिस्ती जिणयेचें सुदार पळोवन तांकां सदां काल संतोष भोगू. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनांच्या ससना. सम पावलून कोलोसागरांक बरयल्ल्या पत्राचो आरंभ. देवाचे कुशेन जेजू क्रिस्ताचो दमदूत जाल्ल्या पावलान आनी आमच्या भावा तिमोथीन क्रिस्ता थंय कोलोसियंत आसा त्या भाग्यवंत आनी विश्वासी भावा भयणींक बरोवचे. देवा आमच्या बापाची कृपा आनी शांती तुमकां लाभूं. आमच्या सर मागण्यांनी तुमचे पसत देवाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक आमी सदांच सर्गां दिता. कित्याक जेजू क्रिस्ता थंय तुमकां असल्या बोवाडता विशांत आनी सर भक्तां थंय तुमी सांबाळलेल्या मोगा विशांत आमी आयकलां. ह्या दोनांय खातीर सरकार तुमकां एक बरवसो दवरलेलो आसा म्हूण तुमी जाणात. निस्वार्थेचो संदेश तुमकां परगट जाल्लो तेन्ना ह्या बरवशा विशांत तुमी जाणा जाल्यात. जशें आख्ख्या संवसारांत तशें तुमचे मदीं सुवार्ता पावोवन फळ दिता आनी विस्तारता. देवाच्या सुवार्थेचें देणें घेवन ताजी खरी वडवीक कितें म्हणून तुमी जाणा जाल्ल्यात तवळ तावन तुमचे मदें अशें घडत आयलां. आमच्या वावराडी एपाफ्रासातावन हें तुमी शिकल्यात. आमचे तर्फेन क्रिस्ताचो सेवक जावन आशिल्ल्या ताणें म्हजे थंय तुमकां आशिल्ल्या आत्मीक विश्वासा विशान म्हाका कळीत केलां. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस पुरां आजानी सदां
पळ्यांक बरी खबर परगट करूं बंदेंत असलेल्यांक सुटका दिवं सर्वेस्परान म्हाका धाडला सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवर्थ महिमा तुका सम्या सिनेगोगांतलो भायर सरन जेजू शिमाऊंच्या घरा गेलो थंय सिमाऊंची ससुमाई खटीन तापान न्हिदल्ली आनी तिचे खातीर ताणी ताचे लागीं उपकार मागलो जेजून तिचे सरशीन उबो रावून तापाक फरमायलें आनी ताप सुटलो तक्षणच ती उठली आनी ती तांची सेवा करूंक लागली दीस बुडोवन येतना जे कोणांगेर विविध पिडा रोगांची मनशां आसलीं तांणी सक्टांनी तांकां ताचे सरशी हाडली हर एकल्याचेर ताणें हात दवरले आनी तांकां सक्टांक गूण केली सबारां भितरले देंवसारी तूं देवाचो पूत म्हणून बोब घालीत भायर सरन गेले आपूण क्रिस्त म्हण ते जाणा आसले देखून जेजू तांकां बेस्तावन उलोवंक सोडिनातलो दीस उजवाडतच नर मनीस नातलेले एकसुरे सुवातेक तो भायर सरून गेलो पूण लोक ताची सोदना करीत तो आसलेले कडेन आयलो आपणाक ताणें सोडून वचनाये म्हणून ताणीं ताका आडावंक पळयलें पूण ताणें तांचे लागीं म्हळें हेर शहरांकी देवाच्या राज्याची बरी खबर हांवें परगट करी जाय कित्याक हेच खातीर म्हाका धाडला उपरांत तो जुदेयाच्या सिनेगोगांनी प्रसंग करीत आसलो देवाचे अवतार हे वाकडी तुका क्रिस्ता क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आयच्या सुवातेंत विविध संगती आमकां उगडापे जातात पयल्या सुवातेर आमी पळयताव जेजू सिमाऊंच्या घरा वेता आनी थंयसर सिमाऊंची ससुमाई तापान न्हिदल्ली आनी थंयसर शीस कितें करतात शीस जेजू लागीं उपकार मागतात म्हणजे विनंती करतात तिचेर बिनमोत पाव तिचो ताप पयस कर तिका गूण कर आनी ह्या गणिताद्वारे आमकां मेळचें आयच्या सुवार्थेंतलें पयलें लिसांव जावन आसा आमी हेरां खातीर आमी विनंती करूंक जाय जेजू लागीं आमी मागोवंक जाय त्या देखून आमचें पयलें मिसांव जावन आसा विनवणेचें आमी विनंती करूंक जाय सर्व आमच्या पिडेस्त भावां खातीर भावा भयणी खातीर सर्व गरजेवंतां खातीर सगळ्या संवसारा पासत पवित्र सभे पासत आनी तशेंच मरणाच्या तणीर आसलेल्या पासत आनी पुलगतींतल्या आत्म्या पासत आमी सर्वांनी जेजू लागीं विनंती करूंक जाय आमी मागोवंक जाय फकत आमचे खातीर मात्र न्हय आमी मागोवंक जाय हेरां खातीर आमी विनंती करूंक जाय आनी जेन्ना आमी हेरां खातीर मागताव तवळ खंडीत जावन जें कितें आमकां गरजेचें आसा तें आमकां देव फावो करतलो त्या देखून मागण्यांत आमी स्वार्थी जावचें न्हय म्हजेच खातीर हांवें मागचें न्हय हेरां पासत हांवें मागोवंक जाय आनी उपरांत आमी ह्या सुवातेंत कितें पळयता जेजून
तिच्या तापाक फरमायलें आनी ती गूण जाली. उपरांत गूण जाल्ले तक्षण ती कितें करता? ती वोगोच बसना, बगार ती उठता आनी जेजूची सेवा करता. तक्षणच ती उठली आनी तांची सेवा करूंक लागली. आनी देवान आमकां सर्व बरें केलां, बरी भलायकी ताणें आमकां दिला. आनी देवान आमकां गूण केला, बरी भलायकी दिला. आनी ह्या खातीर आमी कितें करूंक जाय? जेन्ना आमकां बरी भलायकी आसा, आमकां देवान गूण केला, आमी हेरांची सेवा करूंक जाय. हें जावन आसा दुसरें लिसांव आयच्या सुवातेंत आमकां मेळचें. तिसऱ्या सुवातेर आमी पळयता जें कोणागेर विविध पिडेंत वळवळची व्यक्ती आसले तांकां सगळ्यांक ताणें जेजू सरशीं हाडलें. आनी थंयसर जेजू कितें करता? हर एकल्यांचेर ताणें हात दवरले आनी सगळ्यांक गूण केलें. जेजू तांचेर हात दवरून मागता, हर एकल्यांचेर. म्हणजे जेजूक वैयक्तीक रितीन हर एकलो गरजेचो. हर एकल्यांच्या तकलेर तो हात दवरता आनी मागता आनी ती सर्व गूण जातात. हेरां खातीर आमकां वेळ आमी दिवंक जाय. जेन्ना तांच्या गरजां खातीर आमचे थंय येतात तवळ तांच्या गरजांक आमचे खातीर आमचेच थंय ती येता आसतना आमी आमचे थंय वेळ ना म्हणून सांगचें न्हय. जेजूक जायतीं कामां आसलें, जायते विशय आसले, जायते मिसांव ताका आसलें. पूण जाल्यार जायतो लोक ताचे सरशीं आयलो, पूण हर एकल्यांक तो वेळ दिता. तांचे हर एकल्यांचेर तो हात दवरता आनी मागता आनी तीं सर्व गूण जातात. चवथ्या सुवातेर मगच्या भावानो आनी भयणीनो आमी पळयता जेजू ते सर्व मिसांव गूण करचे मिसांव तो करता आसतना हर एकल्यां पासो तो हात दवरून मागोवन सर्वांक गूण जाल्या उपरांत तो कितें करता? बरे विगड सुवातेक एक सुरे सुवातेक एक नर मनीस नासलेले त्या उरे विंगड सुवातेक तो वेता आनी थंयसर तो मागणें करता. जेजू वैयक्तीक रितीन आपणाकच वेळ दिता आनी तो वेळ जावन आसा बापा थंय बापाचो संबंद जोडूंक. त्या देखून आमी जायती सेवा करीत, पूण सेवा करता आसतना आमी आमकांच होगडावचें न्हय. आमी आमचें आत्मीकपण आमी जोडूंक जाय. आमच्या आत्मीक गरजां खातीर आमी देवा थंय आमी थोडो वेळ आमी मागण्यांत खर्चोवंक जाय. जर तर जेजूक मागण्याची गरज पडली तर आमकां कितली गरज ना. त्या देखून आमी सर्वांनी सेवा दिता आसतना त्या सेवे संगे आमी बापा थंय आमचो संबंद जोडूंक जाय, मागणें आमी करूंक जाय. आनी अकरेचें जावन मगच्या भावानो आनी भयणीनो ह्या सुवातेंत आमी कितें पळयता थंयसर लोक सोदून जेजू सरशीं आयले आनी ते ताणें खंयसरी वचोंक नजो, तांचे संगीत रावाजे म्हूण ताणें तांकां सांगलें. दुसऱ्या गांवांक वचूंक ताणें आडायलें आनी तवळ जेजू तांकां कितें सांगता? हेर शहरांक देवाच्या राज्याची बरी खबर हांवें परगट करीचय, कित्याक हेच खातीर म्हाका धाडला. जेजूचें मिसांव तो जाणा आसलो, फकत थोड्या लोकां खातीर मात्र न्हय, एकच गांवां खातीर मात्र न्हय, सर्व लोकां खातीर, सर्व गांवच्या लोकां खातीर. हेर गांवांत हांवें वचून देवाची बरी खबर हांवें परगट करूंक जाय, ह्या पासून देवान म्हाका धाडला म्हणलें. जेजू मिसांव जाणा जाता आनी तशें हे सगळ्या शहरांत देवाची बरी खबर तो परगट करता. मगच्या भावानो आनी भयणीनो ह्या सुवार्ते मुखांतर आमकां मेळचो संदेश जावन आसा आमी सर्व देवान धाडलेले आमी जावन आसा. जशें जेजूक देवान धाडलेलें जावन आसा तशें आम्हा हर एकल्यांक ह्या संवसारार धाडलेले आमी बापान आमकां धाडलेले जावन आसात. तर देवाची बरी खबर परगट करच्यो
एक मिसांव आमचें जावंक जाय. आनी आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयतावो कोलोसे घरांक जर तर देवाच्या राज्याची बरी खबर परगट केली तर कोणें ती केल्ली जावन आसा. एका लायिकान सांपावलून न्ही, सांपावलून जेन्ना देवाचें उतर तो एफेसांत परगट करनासतना थंयसर एकलो व्यक्ती कोलोसे गांवचो तो एक व्यक्ती आनी त्या व्यक्तीचें नांव जावन आसा एपाफ्रास म्हणलो व्यक्ती. देवाचें उतर थंयसर परगट करता आसतना तो भावार्थ आपणायता. सांपावलो तावन पवित्र स्नान तो आपणायता आनी थंयसर पवित्र स्नान तो आपणावन देवाचो मागलोलो तो जावन तो ताच्या गांवांक वेता, कोलोसेक वेता आनी थंयसर जें कितें सांपावलो तावन देवाची बरी खबर ताणें आयकल्ली जावन आसा ती बरी खबर तो ताच्या गांवच्या लोकांक तो परगडता आनी थंयसर ती पवित्र सभा घडता. आनी अशें मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, जर एपाफ्रासान ताचें मिसांव समजून ताणें कोलोसे घरांक ताच्याच गांवच्या लोकांक बरी खबर परगट केली तर आमकांय हो आमचो कायदो आमचें मिसांव आमी जाणा जावन जशें देवाचें उतर आमकां लाभलां तें उतर आमी हेरांक परगट करूंक जाय. ह्या पासत देवाची कृपा ह्या येवकर्साच्या बलिदाना वेळी आमी प्रत्येक जावन मागया. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदेदार दया बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या निक्या पुरुषाच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेश्वरा, जेजूच्या यज्ञा वरवीं सगळ्या संवसाराची पातकां तुवें काडून उडयलीं. तोच यज्ञ आज भगवंत ग्रेगोरीच्या परबे समयार आमी तुका भेटयता. तांतू वांटो घेवन आमकां सगळ्यांक तुजें भक्षण आनी सुभाम जिवीत मेळो. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदेदारा आनी ससनांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भगवान ग्रेगो तुज्या भक्तांच्या मनाक ही परब संभ्रमूंक तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्यांच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता.
बापा खरोच पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले चुकशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें वोंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासोत समर्पूंचे तेच बरी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्तें कराचें हें रगत पदकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासोत आनी समेस्त मनशां पासोत हें वारावतलें हे म्हज्या उगडसा करात Bawardaso good purgatoria सम्या जेजू तुझे मरण आमी समयंता तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटा तुझ्या येण्यार सम्या जेजू आमी बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची कास तुका समर्पिताव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसाव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतिल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव सर्वेश्वर के प्रतिमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगवंत बापा पीठ पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेले आंती आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागताव आमकां मरिये देवाचे मये संगाते भाग्यवन जुजे भाग्यवन दमदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दे तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनांच्या ससनान आमेन आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना आतां आमी भक्तीपणी म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची भक्तां बगस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेश्वराचो वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्कय आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे
बरोवशां नत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुतीं पातकांतलीं सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतां मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सस्नांच्या सस्नांक. सोम्यांची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती पाठोवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ते शेळयेच्या जेवणाक पयल्यांत आमी सर्व सभागी. क्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हाका सस्नांच्या जिविता Maka
प्रार्थोया. सर्गींच्या बापा जेजू तुझो पूत आमचो एकलोच गुरू आनी तोच आमच्या आत्म्याच्या पोशणाक तुवें दिल्लो जिवो उंडो ताचे कडचें तुजें संपूर्ण सत शिकोवंक आमकां उर्बेन भर आनी त्या सता प्रमाणे माया मोगाच्या करण्यांनी आमचें जिवीत फळादीक करूंक ह्या जेवणा वरवीं आमकां घटाय दी. ह्या आमी मागता भगवान ग्रेगोरीच्या परबे समयार तुझ्या पुता जेजूचे नाफे. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्पदेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून या क्रिस्ताच्या संतेन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. मोती सोबिणीच्या फेस्ताक नवें 5 दीस पेज 32. सांजो आमच्या वांजलांत आमी वाचता की देव जावन आसा मोगाचें उगम. देवाचो आनी पेल्याचो मोग केल्ल्या देवाच्या रसना पैकी मोती सायबीन भोव उत्तीम. देवाच्या मोगाची रुंदाय आनी गुंडाय समजोवंक आनी आमच्या भावा भयणींच्या सेसमारांच्या वाड्या घरांच्या आनी फिरगसघरांच्या मोगांत अर्था बरीत आमची जिणी मंदरसन व्हरूंक मोती सायबिणीची ससाई भोव चड गरजेची. ये मोती सायबिणे सर्वेस्परा देवान तुका जेजूची आवय जावन विंचून काडली आनी सभा देण्यानी तुका नेटयली. या खातीर आमी तुजे संगता संतोष पावतां आनी देवा बापाक अर्गां दितां. तुज्या जल्मा वरवीं तुज्या कुटुंबाक तुवें संतोष हाडलोय. तुजे जिणेंत चडवंदाराची आवय जावन मनशा कुळार तुवें व्हड उपकार केलोय. आमची चडवण जावच्याक तुवें सहकार दिलोय. या खातीर आमी तुजो उपकार बावडटां. हांव सोम्याची चरणदासी म्हूण प्रसारूंक देवा मुखार संपूर्ण कालती जाली आनी देवाचे कुशेक तुज्या जिणेंत पयलो जागो दिलोय. त्यागाची आनी कश्टीची जिणी आमकां प्रेरण दिता. देवान तुका क्रिस्तांवाची आवय जावन नेमल्या आसता आमच्या कुटुंबाचेर तुजी दयाळ आशिर्वादां मागून दी. आमच्या कुटुंबान मोग एकवट आनी एकामेकाची सेवा करूंक आमकां प्रेरण दी. कुटुंबाक संतोशान कारण जावचे व्यक्ती आमकां कर. ये मोती सायबिणी तुजे बरी कालती जावंक आमकां शिकय. देवाच्या उतराक पाळो दिवंक त्या प्रमाणे आमची जिणी मांडून हाडूंक आमकां आदार दी. सर आमच्या कश्टांत दुखांत पिडणां अनवरां आनी पिडेचेरेंत आमकां पाव.
आमच्या जिवनाक गरज गोष्टी तुझ्या पुत्राली मागून दी ये मोगाडी मोती सायबिणी आमेन. आम्हापासून विनंती कर मोती सायबिणी क्रिस्ताच्या बसवण्यात आम्ही फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ये मोगाळी मोती सायबिणी तुझी देख घेवन आमच्या कष्टा नश्टाने पिडे शिडे वेळी भावार्थांत नडनाशे बगार शांती समाधान जियेवन देवाची खुशी आमच्या जिणेंत पाळोवंक तुजें प्रेरण लाभय. आमी वडिलांनी आमच्या भुरग्यांक समजोवन तांचें पालन पोशण मोगान करूंक आनी भुरग्यांनी वडिलांक काळजान जियेवन आमची कुटुंबां भावार्थाची आनी शांती समाधानाची बेडारां जावन रुपांतर करूंक तुजी ससाय लाभय. हें आमी मागता तुजे कुशीन जल्मल्ल्या देवपुता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवे आमेन. सोम्यांचे नांवे आमचो आधार. सर्गानी संसार सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे आनी आमची बोब तुजेशी पावोन दी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगळा बापा आमचेर तुवें सांपाद्रे पियोच्या विनवण्यान वतल्या सर्व कुरपे दिण्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. सर्व वस्तू तुजे तावन उपजतात आनी मनशांक दोस करतात. तर ह्या वेळा आमी मागता हांगासर हाडलेल्या वंड्यांचेर तुजें आशिर्वाद घाल. हे वंडे स्विकार करतले आमच्या आत्म्यांक कुडीक बरी भलायकी घटाय आनी पोशण मेळोवं. हे स्विकार केल्ले आमच्या जिवनांतली सर्व पिडा शिडा गूण जावं. हे वंडे आज आमकां फाव केल्ल्या दानींचेर तुजें आशिर्वाद घाल. तिच्या कुटुंबांचेर तुजें आशिर्वाद घाल. हे आमी मागणें आमी भोवतीर भावार्थान सांपाद्रे पियोच्या विनवणेन मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवे आमेन. Padre Pio, आम्हापासून विनंती कर भगवान को सच्चे कुरवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.